आज सकाळी 9 सुमार चिंबल जंक्शनाचेर आयज एक फोंडाची आनी पणजे बस वताली आनी त्या बसीत एक 7-8 पॅसेंजर आशिल्ले आनी ही बस ब्रेक फेल जाल्ल्या कारणान ही बस आहा तेणी सायडीक घेवपाचो प्रयत्न केला आनी चिंबल जंक्शनचे फ्लायओवराचें जे काम चालू आसा थंय सायडीक ती बस खड्ड्यान गेली आनी बस पडली थंयसर आनी मेन गजाल आसा ती म्हणल्यार हे जे पॅसेंजर आसले 7-8 जाणां तांकां व्हडलेशें कितें लावंक ना 2 पॅसेंजर तांकां मायनर इंज्युरी जाल्लेले आसा आनी सगळ्यांक सुखरूप भायर काडलेले आसा आनी 2 जाणां तांकां GMC मायनर ट्रिटमेंटा खातीर धाडलेले आसा बट ह्या बसीचो ब्रेक फेल जाल्ल्या कारणान हो एक्सिडंट जालो ही आमकां म्हायती मेळटा. कशी दिली रावन म्हणून हांवें सगळ्या लोकांक उडोवचें पडटा म्हणून सायडीक धरलें उपाय ना म्हाजे. आनी बसीन कोण आहले आनी भुरगे कितें आसले 10 जाण पॅसेंजर कंडक्टर आसलो तांकां कांय तितले मार बी कांय लागना. काय लागून तुका मार लागलो मातसो एकट्याक दुसऱ्याक मातशें लागलें ताका ह्याला बांबोळे सगळो बोंबले गेलो कोणाक काय फक्त ब्रेक आनी काय पावूंक ना ब्रेक फेल जालो ब्रेकूच वचत लागना सायडीक घातली कित्याक ही मातशी मोव जाली रोकडीच देंवली आनी चान्स ना एंट्रन्स सुद्दां वळपाक चान्स ना कित्याक गर्दी हांगा तितली आहा ती तुमकां दिसता सगळी. हांव फाटल्यान आशिल्लो हय गाडी देंवता थंय ब्लॉकाक उरली ब्लॉकान गाडी देंवता तेन्ना सकयली ती अचानक भायर गेली भायर गेली आनी हांव म्हाका कांय खबरूच ना गाडी पडली जाली ती सामकी स्लो पडली हय स्लो एक स्लो पडली म्हणजे अशी स्लोली देंवली हे सायडीन आसले पॅसेंजर ते हे सायडीन सगळे सकयल गेली. मेजर इंजुरीज मेजर इंडस्ट्री काय नाही त्याकूच मातसो पांयांक मार लागला तेका बाबू आनी दुसरे एक जगाक तेजे ट्विस्ट जाला म्हणजे ते वचना म्हणजे ताका धाडले तरी हांवें चल म्हणून बाबू. ओके आनी दुसरें म्हटलें हेजे बसीचे कितें कंडिशन्स कशे आसले पळोवपाक गेल्यार कंडिशन बरी ना बसीचे कंडिशन कंडिशन म्हणजे आमची डेपो मेंटेनन्स करताली ती डेली करता. बट ह्यो बसी आतां आउटडेटेड जाल्या न्हू थोडे ह्यो आउटडेटेड बसीस तुमी चलयता म्हणून तशें आमी फोंड्या वचून बरें येयल्या हां फक्त अचानक ब्रेक अचानक हांगासर थंय वयल्यान ब्लॉकाक सुद्दां बरें येयल्ले हांगा तो आमकां ब्रेक पॅडल भितर गेले हां अच्छा ब्रेक पॅडल दाबून उरले भितर गेले म्हणटा लागना जाल्यार म्हणून तो दुसऱ्यांक मारची पडटा म्हणून मागीर तेणी भायर मारून गेले जाल्यार हांगासर ट्रान्सपोर्ट खूब आसता. हय आनीक कोणाक लागूंक ना न्हू जेन्ना पडटाना बी कोणाक आनीक गाडयेक बिडयेक कोण ना गाडयो बिडयो कोणाक लागना तेणी सेफ केली. ओके ओके चिंबला जंक्शन इमिडिएटली आमी टर्न आउट केले आमी 10 ते 12 मिनटां पावल्या पळय जाल्यार आमचे पयलीं ऑलरेडी ते जे पॅसेंजर आतां शिफ्ट जाले कितल्यान 9:52 कॉल आयला आनी इमिडिएटली आमी एक 10-2 सुमार पावले 10-15 पावले आनी हांगा पळयत जाल्यार एक बस पडलेली आहा आनी ड्रायव्हरा कडेन विचारल्यार तो ड्रायव्हर सांगता कितें 8 जाण पॅसेंजर आसले तुमचे 3 जाण इंजर्ड आहा आनी ते ऑलरेडी शिफ्ट केल्ले आसा आमी आतां ओडजेची आनी ओडगांवची टीम आहा दोनी बरोबर आसा आनी आमी दोनी बरोबर काम करता चालू. रिजन कितें हांगा रिजन म्हणटा तो ब्रेक फेल जालो म्हणटा आपलो ब्रेक लागना जालो म्हणटा आनी आपल्या ती फुडें मारची पडचे म्हणटा लेफ्ट अशी खायन घातली म्हणटा. इंजरी कितें आहा इंजरी बारीक कितले पॅसेंजर आशिल्ले कितें टोटल 8 पॅसेंजर आसले. मायनर इंजरी सगळ्यांक मायनर मायनर सगळ्यांक GMC ना तुमचे 3 जाणांक मायनर इंजरी आहा आनी 5 जाण ताका कांय ना तांकां GMC मेळ्ळ्या ती कांयकूय एम्बुलन्सी शिफ्ट केल्या एम्बुलन्स 108 आहे तेचेर शिफ्ट केल्या. ओके जाल्यार बाब तुमी आतां आयज पळयला हांगासर जो एक्सिडेंट जाला हेज्या पयलीं जायते एक्सिडेंट जाले आनी जायते फाटी तुमी हांगासर रस्त्यार येयले परतूय हांगासर कांय प्रिकॉशन्स ते घेयना. आतां हो आतां जाला तो एक्चुली ब्रेक फेल बट खंय तरी बॅरिकेडींग सगळें आसूंक जाय आशिल्लें. कितें जालां न्हू हें काम आतां चालू आहा न्हू आनी हें कितें पयलां सायडीच्यान आमचें चालू आहा बॅरिकेडींग आतां ही बसीचें कितें जालें न्हू बसीचो ब्रेक फेल जालो कळ्ळें न्हू आनी एटलिस्ट ते ड्रायव्हरान कितें केलें हिंगा लोकांक सेफ करपाक ताणें बस अशी हिंगा आडी घातली कळ्ळें न्हू आनी अशे लोक आहले भितर अबावट 10 जाण लोक आहले कळ्ळें न्हू आतां आतां विचारलें त्या दिसपान ते बरें आहा म्हणटा अशें कळ्ळें न्हू आयताले पुलिसीक कळ्ळें मात हें न्हू हें काम जायसर न्हू मातशें न्हू स्लो आसूंक जाय हिंगाच्यान अश्यो गाडयो फास्ट गेल्यार न्हू प्रॉब्लम जाता आनी कित्याक आदी पासून खूब सारे लोक मेलेले आहा आतां खूब एक्सिडेंट जाता ना न्हू मात कितें जाता गाडयो कितें आसता कंजेशनाक लागून गाडयो स्लो वयता न्हू म्हणून एक्सिडेंट जालो जाल्यार पासून व्हडलें पेट्रोल इंजीन येवपा जायना कोणाक कळ्ळें मागीर एक पास जालें न्हू आनी हो ट्रीप चालू जालो मागीर खूब बरें पडटलें लोकांक कळ्ळें आनी हें जालां तें मातशें आमकांय बरें दिसता पळोवपाक पण तेजो ब्रेक फेल जालो कळ्ळें आनी अनएवडेबल सिच्युएशन. हे रस्त्याचें काम आतां केन्ना
जातले आता हे रोडाचे न्हू ऑलमोस्ट आमचे सगळे झाले आंब्याचे काम झाले फिलिंगेचे काम झाले आणि आता फक्त लायटी घालताचे आता लायटीचे काम चालू आहा आणि एक पाडता हॉटमिक्सिंग प्लांट आता चालू झालो ऑल गोवाक आसता तेंचे गेट आसता हॉटमिक्स प्लांट चालू करपाक ती हॉटमिक्स प्लांट ही आता चालू जालेलो आहा ती आता तेची जातली आता 5 दिसांनी जातली चालू So, एक लेन एक लेन तुम्ही किती बेगिना चालू करपाची वेळ कितें करतले एक लेन तरी कितें वचून येवपाक चालू आहा ती केन्ना पर्यंत जातली चालू झाले न्हू आता जाता न्हू एक पाट हॉटमिक्स जाल्लो चालू आहा ती कमी न्हू आता सेमा कडल्यान म्हाका ती नोकरी करून पास करपाची फक्त ऑडमिसाचे उरले हय नो टेस्ट बी जालें हय फ्लो टेस्ट केलो आता फाटल्या दिसांनी वयल्या तेन्ना तुमी फ्लो टेस्टींग बा केला म्हणजे आता फकत हॉटमिक्स प्लांटाक लागून उरला आनी दुसरे ते लायटी घालता येते केन्ना ओपन जातलें कित्याक फुडल्या म्हयन्याक एक्सपोजिशन आहा आता ते चालू आतां जावपाचें जातलो ह्या दिसांनी जातलो चालू म्हणजे म्हाजे नोटीस डेट सांगूंक जायना तुका आता हॉटमिक्स प्लांटी चालू केल्लो आहा एक फावट हॉटमिक्स प्लांट चालू जालो न्हू मागीर म्हयन्याच्यान वचून येवपाक गाडी चालू आहा जे फ्लायओव्हराचें काम चालू आहा ते बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करपाचो प्रयत्न चालू आसा अशें आमकां स्थानीक आमदार जे रुडल फंडे सांगिल्लें आसा आनी हेजें ऑलमोस्ट काम कंप्लीट जालां आसा फक्त एक लेनीचें काम उरलें आनी दुसऱ्या लेनीचें फक्त डांबर घालपाचें उरलें ते घातल्या उपरांत मागीर बेगींतल्या बेगीन फ्लायओव्हर ओपन करपाचें तेणी सांगलेलें आसा आनी ही आतांची अपडेट स्टुडंटा खातीर चिंबलच्यान रुपेश राव